मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त. तर आयज न्ही गुढीपाडवा, तर तुमकां सगळ्यांक हॅपी गुढीपाडवा. तर आमच्या आयज मराठी नवं वर्ष स्टार्ट जाता आयच्यान. तर तुमकां सगळ्यात नवे वर्साच्या खूप खूप परबी. तुमकां सगळ्यांक न्ही देव बरें आरोग्य आयुश्य दिवं आणि तुमच्या मनान जितल्यो बी बरी इच्छा आसा पळय देव तितल्योय सगळ्यो पूर्ण करूं, हीच देवाकडे मागणी. तर आयज गुढीपाडवानी म्हटलें सकाळी सकाळीच आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करूया म्हणून. सकाळी सकाळी इन सेन्स आतां न्ही जाल्यार णव चड सकाळ बी जाली ना, उठलेली बेगीन. बट तुमकां खबरच आसा न्ही आयच्या दिसा सकाळ फुडें उठून सगळें निवळ बिवळ करपाचें आसता. सो ताकाच लागून टायम जालो. हो बी आसा आयज घरा कडेन. म्हटल्यार आमी दोगांयनी केलें क्लिनींग बी करपाचें आशिल्लें. म्हटल्यार जे नॉर्मल जे दिसा फंक्शन्स फेस्टिवल कितें आसता पळय त्या दिसा तुमकां खबरच आसा सकाळ फुडें मॉप मारपाक पडटा. देवा रुमान मातशें निवळ केलें, हेणें भायर उदक घातलें, रस्त्यार उदक मारलें. सो हें सगळें काम करता म्हणल्यार टायम जालो. आनी तितून भितर रेगुलर काम सी आसताच न्ही. देवाची आयदनां धुवप, फुलां काडपाक जाय, मागीर घरान झाडप बिडप आसता. सो तें सगळें करता म्हटल्यार टायम जालो. आनी आंगणान बी खूब पत्र पडलेलो आशिल्लो. सो तें सगळें करता म्हटल्यार टायम जालो 9 जाली. आनी हांवें न्ही शावर घेतला. हो शावर घेवपाक गेला. आतां हो न्हावन बिवन येवन देवाची पुजा करतलो. आनी तो म्हटल्यार हांव म्हाजें किचनांतलें काम अजून ब्रेकफास्ट बी कांयच रेडी करूं ना. आतां मेन म्हटल्यार पयलीं न्ही कोडू लिंबू खावपाक जाय, मागीर ब्रेकफास्ट रेडी करतले आनी मागीर आमी दोगी जाण मेळोन न्ही बसून सुशेगाद ब्रेकफास्ट करतले. तर आयज मंगळार आनी आयज गुढीपाडवा. तर आयच्या दिसा वेज चिंतून अशें दवरलेलें की खूब कितें करतलें म्हणून. पण हो म्हणपाक लागलो चड कांय घेवन बसनाका, तूं खूब कितें करता आनी मागीर न्ही तें तशेंच उरून वयता. मागीर 1-2 दीस तें खावपाक पडटा, उरलें तें भायर उडोवपाक पडटा. त्या परस तूं थोडेंशें कितें कर आनी आमी थोडेंच खावया, कित्याक गरमेन बी चड कांय वचना जेवण बीन अशें म्हणून. तर पळोवया आयज थोडेंशें जेवण बी करतलें. एक्चुली म्हाज्या मायंडान आशिल्लें की खूब कितें करपाचें, हें करतलें तें करतलें आयज गुढीपाडवा न्ही त्या निमतान अशें म्हणून. बट हो म्हणटा न्ही म्हणा पळोवया. हय तो बी सांगता तें खरेंच न्ही, बेश्टें वेस्ट करून कितें मेळटा अशें म्हणून म्हटल्यार पळोवया थोडेंशें कितें करया अशें म्हणून आतां. आनी आयच्या दिसाचो मेन अपडेट, मेन इन्फो म्हणल्यार असो की आयज गुढीपाडवा. मेन म्हटल्यार आयच्या दिसाक आसता ती गुढी उबारप. बट आमगेर गुढी उबारनात. आतां तुमी म्हणटली गुढी उबारनात कित्याक? गुढी ही मेन आसता गुढीपाडव्याच्या दिसा, तर गुढी कित्याक उबारनात तुमी म्हणटली. तर हेजें रिजन जें आसा पळय न्हू, म्हटल्यार हेजें आन्सर जें आसा पळय तें म्हाजे कडेन बी ना. जेन्नासान लग्न केलां पळय तेन्नासान हांवें हेका म्हणटा अरे आमगेर कित्याक गुढी उबारना, सगळ्यांगेर गुढी उबारता. तर हो म्हणटा आपणाक बी खबर ना, पयलीं सान केन्ना उबारूं ना. सो आपल्याक बी तेजें मेजर रिजन जें आसा पळय तें खबर ना. इतलें खबर आसा की गुढी उबारनात आमगेर, इतलेंच ताका बी खबर आसा. सो म्हाका बी खबर ना. आतां पयलीं सान जें करना ताका हांवें अकस्मात हात घालप ही सारकी गोश्ट न्ही. तुमकां कशें दिसता आतां? म्हटल्यार जें कितें पयलीं सान करना कितें तरी रिजन आसतलें म्हणून करना आसतली. जर तर अशें ना आमी पयलीं सान केन्नाच करूं ना अशें म्हणून जर करना जाल्यार करपाक कांय हरकत ना. बट रिजन खबर नासतना हांवें त्या गोश्टीक हात घालप हें सारकें न्ही. म्हाका तर पटना, हेकाय बी पटना. सो ताका लागून आमी तर आजून कांय अशें गुढी उबारपाचें बी करूं ना. पळोवया मागीर फुडें केन्ना कशें कितें जाता तें. बट जेन्ना म्हळ्यार मेजर रिजन खबर आसपाना तेन्ना म्हळ्यार हेजेर विचार करून बी कांय फायदो ना. तर गुढी जी आसा पळय ती आमगेर उबारना. आनीक गुढी उबारना म्हणटकीर अशें दिसता की गुढीपाडवाचो दीस बी आसा पळय तो नॉर्मल दिसूच असो. उठप, निवळ करप, रांदप, खावप पिवप हेंच सगळें. तर मेजर अशें कांय ना. आयच्या दिसा बीन तशेंच आसतलें मे बी. पळोवया एक टेम्पल विजीट जाली जाल्यार ना जाल्यार ना. आनी चल आतां तरी सद्याक वता भितर. हेजें जालो आसतलो शावर घेवन. हेजो शावर घेवन जालो की ना मागीर तुमकां मेळटा, मागीर तुमकां विश बी करतलो तो. आनी हो म्हाज्या हातीन कोडू लिंबू. तर तो कोडू लिंबू पिवपाक जाय. आमच्या थंय बीन न्ही मा बीन वाटून न्ही हेजो रोस काडून दिताली आमकां पिवपा खातीर. बट आमी न्ही हांगासर कितें करता वाटना बीन डायरेक्ट धुता पानां, एक 2-3 पानां अशीं तोंडाक घालून चाबून खातात. सो इजी वेन बी जाता. तर हांव आतां भितर कोडू लिंबू खावन घेता, ब्रेकफास्टाची तयारी करता आनी मागीर हो येवन देवाची पुजा बी करतलो. मागीर हांव म्हागेलें तुळशीक उदक घालपाक जाय. बाकीचें जें कितें करपाचें आसा आयच्या दिसाचें देवाचें तें मागीर करतलें. पयलीं ब्रेकफास्टाक म्हळ्यार ब्रेकफास्ट करपाक तरी स्टार्ट करता. मागीर लेट जातलो न्हू, ऑलरेडी 9 जावन गेली आसतली. तर मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान. आनी ह्या किचनान ब्रेकफास्टाक न्ही आयज आमगेर शिरा. सकाळ फुडें गोड अशें कितें करपाक जाय न्ही. सो म्हटलें शिरा करया म्हणून. आनी हो म्हाजो ट्रायपॉड फाटलें दार बी ओपनच आसा. सो रवो घातला भाजपाक.
हो देवाची पुजा करपाक स्टार्ट करता म्हटल्यार न्ही हांवें हांगासर ब्रेकफास्ट रेडी करून काडलो. म्हाजो ब्रेकफास्ट रेडी जालो तो पर्यंत हेजी न्ही पुजा जावंकूच नाशिल्ली. आयज हेका मातसो पुजा करपाक बी खूब टायम लागलो. सगळें क्लिनींग बी करपाचें आशिल्लें न्ही, सो सकयल सगळें हांवें क्लिनींग करून दवरलेलें, पण न्हावना अशें म्हणून हांवें न्ही वयर हात घालूंक नाशिल्लो. सो हेणें न्हावन सगळें वयर क्लीन बी करता म्हळ्यार हेका टायम जालो. तर ब्रेकफास्ट रेडी आसा, बेश्टोच कितें टायमपास करया अशें म्हटलें आनी हांव लंच करपाक जें आसा पळय न्हू ती तयारी करपाक लागलें. पयलीं म्हटलें दाळीचो कुकर लावन घेवया. तर पयलीं हांगासर सगळें दाळीक कितें जाय पळय तें चॉप करून घेतलें. दाळ मातशी फुगोवंक घातली, सगळें चॉप जाता म्हणटा आनी कुकर लावन घेतलो. तर तुमकां थोड्यांक खबर आसतलें जे कोण म्हाका पयलीं सावन फॉलो करता तांकां, म्हटल्यार जो कोण म्हाजो चॅनल पयलीं सावन फॉलो करता न्ही तांकां खबर आसतलें की दाळीचो कुकर लायता आसतना न्ही हांव इल्लेशें तूप हें घालताच. तूप घातल्या कारणान न्ही दाळ जी आसा पळय न्हू ती आमची सिटी येता तेन्ना वतना. जर तुमचो बी कुकर म्हाज्या कुकरा भशेन लीक जाता, म्हटल्यार जर सपोज कुकर लायलो आनी तो जर वत्ता न्ही मागीर दाळ बीन अशी, जाल्यार तुमी ही ट्रीक यूज करून पळोवपाक शकता की कुकर लायता पळय न्हू तेन्ना आमी इल्लेशें वयल्यान तूप घालपाचें, सो दॅट तेणें करून न्ही ती वतना. सो हांवें कुकर लावन घेतलो, तरी पूण हेजी पुजा जावंकूच नाशिल्ली. मागीर म्हटलें चल भाजी निवळ करून चॉप करून घेवया. तर तुमकां लास्ट विडियोन सांगलेल्या प्रमाणे गांवठी वाल आनी भेंडे आशिल्ले म्हाजे कडेन. हो तर भेंडे म्हटल्यार सामकेंच तोंड वांकडें करता. भेंड्याची भाजी म्हटल्यार फ्राय बी केले न्ही भेंडे जाल्यार मातशें खाता, पण भाजी म्हळ्यार सामकेंच तोंड वांकडें करता. तर हांवें हांगासर वाल काडले आनी ते धुवन निवळ करून चॉप करून घेतले पयलीं म्हटल्यार. तर आतां न्ही टायम जालो 10:30 आनी जस्ट न्ही आमी च्या पिल्या. म्हळ्यार ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो आतां जाला आमचो. हेका पुजा करपाक आयज खूब टायम लागलो. इन सेन्स सगळ्यो मुर्त्यो बीन ज्यो आशिल्ल्यो पळय देवाचे फोटो बीन ते सगळे पुसून तेजे ते सकल बिकल सगळें निवळ केलें. म्हणजे कडेन आमी फोटो दवरता पळय तो स्लॅब आसा पळय न्हू तेजेर, सो तें सगळें करता म्हळ्यार हेका न्ही मातसो टायम लागलो. आनी हांवें तेदो म्हळ्यार जशें की तुमी पळयलात मातशें थोडेशें चॉपिंग बी करून घेतलें. बेश्टें टायम वेस्ट करून कांय उपयोग ना न्ही. ब्रेकफास्ट तर म्हाजो करून जाल्लोच. सो दाळीचो कुकर लायलो आनी ती भाजी जी आसा पळय ती चॉप करून दवरल्या. आनी आतां न्ही म्हाका रोस करपाक जाय आनी शीत करपाक जाय, गोडशें करपाक जाय. सो हें सगळें उरलां. तर हेका म्हटलां मातशें शॉपार वचून दूद हाडून दी म्हणून. दूद आसा टेट्रा पॅकाचें, बट तें ओपन करूं ना अजून टेट्रा पॅक. सो तें हांव एमर्जन्सी लागून बारीक एक 1/2 लिटराचें न्ही हाडून दवरता. सो तें आसा. सो तें आनी ओपन करपा नाका न्ही. तें ओपन केलें की ना एकदां मागीर तें रोखडेंच यूज करून सोंपोवं पडटा, नाल्यार पिड्यार जाता न्ही अशें म्हण. तर म्हटल्यार हेका तें एमर्जन्सीक केन्ना बऱ्याक पडटा. आसूं तूं पॅकेट घेवन यो म्हणून. आतां पळयता हो पॅकेट घेवन येतलो. मागीर खीर करता, शीत करपाचें आनी सोय बी काडपाक जाय, रोस करपाचो. तर भाजी चॉप करून दवरल्या तेदो म्हटल्यार हेजें जालें देवाचें सगळें. च्या पिवया म्हणपा लागलो. खूब लेट जालो न्ही, भूक लागली. तर पयलीं च्या पिली. आतां ती भाजी जी आसा पळय शिजपाक दवरता आनी दाळीक न्ही फोडणी घालता. मागीर न्ही 2 आयटम जाले की मागीर थोडेशें काम उरतलें न्ही. सो पयलीं सोयाबीन ती भाजून हें करून घेता, कुकर लावन घेता चण्याचो. चणे न्ही मेन म्हटल्यार कितें जालें हांवें राती फुगपाक घालना. हो म्हणपा लागलो नाका मसाल्याचें बीन तूं दाळ भात भाजी इतलेंच कर आनी कांय नाका म्हणपा लागलो. म्हणून घालून नाशिल्लें. मागीर सकाळीं म्हाकाच बरें दिसना जालें. तें सद्याच्या भशेन शीत दाळ आनी भाजी कितें खातलें लायट अशें. आयज परब न्ही, मातशें सारकेंच कितें जेवण करूं जाय न्ही अशें म्हणून सकाळीं उठून हांवें चणे फुगपाक घातल्या. म्हणल्यार हांव जर चणे कशें घालपाक विसरलें पयले जाल्यार तुमकां खबरच आसा न्ही उदक बॉयल करून त्या उदकान तें फुगो घालता, सो तें बेगीन फुगता. सो तशेंच करून घालून दवरल्या. आतां कुकर लावन घेता तेजो आनी मागीर हें करता, शीत बी करून घेता. पळय आपोवन हाडला. हॅलो, हॅपी गुडी पाडवा. कोंकणीन बी विश कर मरे. नवे वर्स आयज. नवे वर्साची परबी हार्दिक शुभेच्छा. ती मराठी जाली. परबी म्हणटा परबी. नव वर्षाची परबी. कोंकणी कळना विश करपा म्हणल्यार आनी कितें म्हणपाचें. तर हॅपी गुडी पाडवा वन्स अगेन. तर चल या किचनान आमी आनी फॅन तेजे पयलीं बंद करता. च्या पिवपाक बसलेली न्ही. सो तेजे पयलीं किचनान या आनी बाकीचें जें कितें करपाचें आसा पळय तें करून घेवया. ट्रायपॉड किचनान गेले शूट करपाक म्हणटकीर ट्रायपॉड हो म्हजो दाखलो मोस्ट इम्पॉर्टंट. तर या करून घेवया बाकीचें सगळें. आनी चणे हांवें घातल्या पळय न्हू ते दाखयता तुमकां. सो ही भाजी जी चॉप केल्ली पळय ती अशी धापून दवरून गेल्लें हांव. तर हे पळयात चणे जे आसा पळय ते हांवें ह्या प्रमाणे घालून घेतले. हे पळयात उदक अजून गरम आसा, वाफ येता पळय तुमकां दिसता आसतली. सो
हांव कितें करता चणे बीन जर अशें कितें घालपा विसरलें न्हू कितें चणे काबुली चणा जो राजमा अशें कितें आनी जर म्हाका करपाक जाय न्ही जाल्यार उदक बॉयल करता सामको खतखतो काडटा उदकाक गॅस बंद करता आनी तितून मागीर जितले चणे जाय मागीर ते घालता आनी घट्ट धापून दवरता एक 15-20 मिनटां खातीर मागीर ते अशें करून फुगोन रेडी जाता. तर हे पळयात रेडी जालें उदक गरम आसा हातांनी घालिना पळया ते जालें आतां सो हांकां नॉर्मल जशें आमी सिटी काडटा पळय सिटी काडपाची म्हणल्यार जर तुमी एक सिटी काडटा न्ही कुकराक जाल्यार हेका मातशी 2 सिटयो काडपाच्यो इतलेंच. सो एमर्जन्सी बी केन्ना न्ही ही ट्रीक मातशी बऱ्याक पडटा. सो तुमी म्हणटाली न्हू तूं केन्ना रांदता तेन्ना किचन टिप्स बी तुजे कडेन कितें आसलें सांग म्हणून तर ही तुमचे खातीर एक किचन टीप म्हाजी. सो तुमी ट्राय करून पळोवपाक शकता. आनी आतां हांगसर फुडली तयारी जें कितें जेवण करपाचें उरलेलें पळय न्हू तें करून घेतलें. एकदां कामाक हात घातलो न्ही तें कंप्लीट केलें की बरें जाता. ना आतां ब्रेकफास्ट केलो रेस्ट घेवया म्हणून बसलें न्ही मायंडान बी तें चलत रावता की अरे हां रांदपाक जाय हुस्कोच असो उरता मायंडान. सो म्हटलें पयलीं सगळें कंप्लीट करून घेवया मागीर टायम मेळटा तेन्ना सुशेगाद बसचें अशें म्हणून. सो पयलीं म्हटल्यार दाळीक फोडणी घातली कुकर लावन दवरलेलोच न्ही. मागीर बाकीचें भाजी करपाची आशिल्ली रोस खीर करपाची आशिल्ली शेवयाची तें केलें. मागीर म्हाजे कडेन निरफणस आशिल्लो थोडोसो सो तो फ्राय करून घेतलो. अशें केलें पापड बिपड भाजपाचें आशिल्लें तें सगळें जर मागीर केलें. हांवें एका म्हटलेलें की भजी बी कितें करया का म्हण अशें हांव म्हणपाक लागलें नाका मसाल्याचो तुवें ऑलरेडी रोस केलात न्ही सो ते डीप फ्रायाचें आनी कांय नाका तुका जाय जाल्यार तूं कर आपणाक करनाका अशें म्हणपाक लागलो. सो एकल्या खातीर आनी कितें करतलें म्हणून भजी जी करपाची आशिल्ली पळय न्हू ती स्कीप केली मागीर हांवें. हॅलो गुड इवनिंग. तर न्ही सांजची जाल्यार 5:15 घडयाळ बंद पडले आमचे आनी म्हाका संवय जाला अशें करून बँड जावन पळोवपाची. सो वॉची बॅटरी गेल्या बॅटरी घालूं जाय. हाडली आस रे. तर आतां न्ही 5:15 जाला एक्झॅक्ट तशी आनी आमी मार्केटान वता. मार्केटान इन सेन्स पयलीं न्ही आयज गुढीपाडवा न्ही सो म्हटलें एक टेम्पलान या देवळान मातशें पांय पडया आनी मातशें मार्केटान काम आसा थोडेशें कितें जाय म्हाका हाडपाक सो तें हाडया आनी येवया म्हणून. खंय ना हांगासर लागींच गड्यार वता. तर हेका हांवें म्हटलेलें देवळान या का म्हणून सकाळीं म्हाका म्हणपाक लागलो साईबाबाच्या देवळान येता तूं काय साईबाबा देवळान व्हरता असं म्हणपाक लागला. आनी आतां सांगता इतली पयस कित्याक हांगा गणपती देवूळ आसा न्ही मंगळार न्ही आयज गणपती देवळान या खंय.
हेका न्ही खंय वचपाक करपाक म्हळ्यार इतलो वाज येता तेका. ते जर कामाक लागून तूं तेका सांग कोणी क्लायंट येयला जाल्यार तो दनपार 12 बी उठून धांवता, रातचे 9 बी उठून धांवता. आनी हांवें जर खंय या रे म्हटलें न्ही तेका इतलो वाज येता कंटाळो. पयलीं ते म्हणटलो जेन्ना सांगता तेन्ना वचपा टायमार वचपा जाय आयज या मागीर फाल्यां बी पळोवया न्ही अशें म्हणटालो. इतलो भोंवपा म्हळ्यार इरिटेट जाता तो. सर पळयता हांगा तें आमचें घरा मुखार आसता देवळां व्हरता थंय आनी हेणें कित्याक व्हरूं जाय म्हाका एकल्या वचूं कळना. तर थंय देवळान आनी मातशें मार्केटान वता आनी मागीर घरा येवपाचें. आयज सकाळीं रांदपाचें जें कितें रांदलें बीन तें तुमकां शूट करून दाखयलें. मागीर न्ही दनपारां जेवलीं आनी मातशें बसलीं आनी आतां पळय भायर सरल्या वचपाक. तर मार्केटान या वचून येता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चड कांय ना मार्केटान, जस्ट म्हाका 1-2 आयटम जाय ते हांगा खंय लागीं मेळना सो ताका लागून वता. आनी हो बीन आसा न्ही या म्हटलें बेश्टी पासय बेग जाता, बेजार येता घरा कडेन रावन न्ही अशें म्हणून वचून येता दोगांय. खंय ना हांगाच लागींच. चल या लॉक करता दिरे चावी. बरें न्ही गायेक पान काडलेलें सो ते गायेक पान दिता. गाय थंय आसा. आमकां न्ही हांगा गायेची कमी ना म्हटल्यार गायो खूब आसा. ते आनी कशें धांवटयता पळय, भूक लागली दिसता ताका. हाय पळय कशें धांवटयलें तें. सायडीन या. घे चावी घे. चल ती दोगांयनी मेळोन खालें. तेका भूक लागलेली दिसता बारकेल्याक. वास पळय जेवणाचो. हांवें केला हांगासर लॉक दाराक. ताट आतां हांगा दवरून वता. चला वचून येता. वत आसा भायर बेजार येता वताक. आनी हांवें ग्लासीस बी घेवना. चलो ती पानां बी खाऊ लागली. कितें घे पान घेवन खंय वयता. चल चल जालें चल चल. जालें. दीड किलो वयर असते. कशी त्यो 350 दी सगळ्यो. हा 350 दी नुस्तें ना ना म्हणल्यार बरें आसता. ते नुस्तें खावं लागली. हे सकल वडयलें तुगेलें. हो ऐका ना ती हें आसा तें पापलेटा. ना ना असलं ना. नाही ते पापलेट हें आसता. खापी नाही खापी ती पापलेट ना ते तू. तर जस्ट न्ही आमी पावली घरा. 7 जाली आतां. तर भायर अजून काळोख जालो ना. देवाक वात लावपा जाय आनी थोड्या वेळान मार्केटान म्हाका एक बारीकशें काम आशिल्लें तें केलें. बारीकशें काम इन सेन्स कितें हाडपाक जाय आशिल्लें म्हाका सो तें घेतलें. पयर संडेक गेल्ली म्हणल्यार यादच नाशिल्लें घेवपाक सो तें घेतलें आनी तें काम केलें आनी आयली घरा. सो देवळान वतली म्हण आशिल्ली बट मागीर थंय फुडें पावतकीर मातशी याद जाली रेल्वे गेटी कडेन. मागीर म्हणपाक आतां आनी परतून वचपाक येता आसतना या म्हणून. पण येता आसतना हाडलें नुस्तें. वाटेर न्ही आमच्या थंय आंगडी सर्कला कडेन न्ही थंय आंगडी नुस्तें म्हळ्यार नुस्तें घेवन बसता सांजच्या टायमार बी आतां. सो येता आसतना तेंचे कडेन नुस्तें आसलें. लेपो बीन दिसल्यो बऱ्यो. लेपो मुड्डोश्यो कुल्ल्यो आशिल्ल्यो. मिक्स नुस्तें आशिल्लें. गोबरे बीन तर खूब ते वरायटी आशिल्ले. तर आमी थांबली पळोवया म्हण. दिसा नुस्तेंच मेळना न्ही
हेका म्हटलें पळोवया फाल्यां मागीर परत नुस्तेकाराची वाट पळोवपा पडटा मागीर ते कितें ऑप्शन आसता तेच घेवपा पडटा हांगा बरें आसता जाल्यार घेवया म्हटलें तर नुस्तेकाराक थंय थांबली न्ही जाल्यार नुस्तें बरें दिसलें लेपो घेतल्यो आनी मुड्डोश्यो घेतल्यो 100 रुपयाचे वाटे आशिल्ले तर लेपो आनी मुड्डोश्यो दोनी घेतल्यो चड मोठ्यो ना मुड्डोश्यो इतले देव सुमार आसा तर त्यो घेतल्यो आनीक येयली येता आसतना मागीर तें नुस्तें आसा न्ही देवळा कडेन कशी वतली आनी तें हाडून आतां दवरून वचपा हेका म्हटलें आसूं हांव हांगच्यानच पांय पडटा मागीर एकदां घरा कडेन येयलें की ना मागीर बेजार येता आतां पळय आनी 5 मिनटान वात लावपाचो टायम जालो देवळान गेलें म्हणटा एक 10 मिनटां मातशें बसपाक जाय न्ही अशें म्हणून मागीर आतां आसूं म्हटल्यार ना हांवें सोमतें चेंज बी केलो हो आसा तर भायर काळोख जावपाक आतां वात लायता आनी आयजो व्हिडिओ बीन जो आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करता तर आयचो हो गुढीपाडव्याचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो आवडलो काय ना आवडलो तो कमेंट करून सांगात हा चलात तर आता फाल्यां मेळया परत सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन अशेच म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावात जर तर तुम्ही माझ्या चॅनलाचे नवे आसात आणि चॅनल जर अजून सबस्क्राईब करून आनी जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसर नाका चलात फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन बाय बाय अँड टेक केअर